वास्को रेल्वे पुलिसांक वास्को रेल्वे स्थानकार एका बेवारस बॅगांत 87.50% शुद्धताय आशिल्ली रुपयाची सत्री मेळ्ळी। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी पंचनामो केलो। गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्थानकांनी ह्या सत्रे विशीं म्हायती वायरलेस रितीन धाडल्या। ह्या विशीं चवकशी करतात अशी म्हायती पुलीस निरीक्षक अमरनाथ पासी हांणी दिल्या। पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मंगळारा 15 एप्रिलाक सांजे सुमार 5:30 वरांचेर वास्को रेल्वे पुलीस आनी रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्साचे जवान रेल्वे प्लॅटफॉर्मार गस्त घालतना एक तांबडें बॅग बेवारस स्थितींत तांकां सांपडलें। तांणी तें बॅग जप्त करून तपासलें तेन्ना तांकां भितर चादरीत गुठलायल्ली धवी धातूची वस्तू मेळ्ळी। ह्या प्रकरणात तांच्यांनी थळाव्या शेटयाक आपयलो आनी ह्या वस्तूची तपासणी केली। तपासणे उपरांत ही वस्तू रुपयाची सत्री आशिल्ल्याची खात्री जाली। ताचें वजन 6.4 किलो आनी ताची किंमत सुमार 5,37,600 रुपया जाता। बॅग मालकाचो सोद चालू आसा। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक।